ल्यूक जिवीत बदलपाची गरज चॅप्टर 13 थोड्या गालिलेकारांक मारून पिलातान तांचे आनी ते भेटयलेले त्या बोलयांचें रगत एक केलें. ते विशीं थंय आसलेल्या कांय जाणांनी त्याच वेळार जेजूक खबर दिली आनी पोर्तिपाल दिवन ताणें म्हणलें. अशें ताणें भोगचें पडलें देखून सगल्या हेरां गालिलियेकारां परस हे गालिलियाचे मनीस अदीक पातकी आसले म्हूण तुमकां दिसता कितें? हांव तुमकां सांगतां तशें न्हय, पूण तुमी जिवीत बदली ना जाशात जाल्यार तुमी तशेंच मरतल्यात. सिलोआमाचो गोपूर पडलो तेन्ना जीं 18 जाणां मरून गेलीं तीं जेरुजाल्यांत रावतल्या हेरां सगल्या मनशां परस अदीक गुन्यांवकार आसलीं. अशें तुमकां दिसता? हांव तुमकां सांगतां तशें न्हय, पूण तुमी जिवीत बदली ना जाशात जाल्यार तुमी तशींच मरतल्यात. निरफळ अंजिरांच्या झाडाची वपार. आनी ताणें ही वपार सांगली. कोण एकल्यान आपल्या दाकांच्या मोळ्यांत एक अंजिराचें झाड लायलें आनी तो ताचें फळ सोदूंक आयलो तेन्ना ताका कांय एक मेळ्ळें ना. तेन्ना ताणें मोडलो विसयतल्याक म्हणलें, पळय आयज 3 वर्सां जालीं हांव ह्या अंजिराचें फळ सोदूंक येतां आनी म्हाका एकूय मेळना. म्हणटच तें कातरून उडय, बेश्टीच कित्याक स्वात आडायता? पूण ताणें अशी जाप दिली, दोनया हें आनी एक वरस तें आसून दी. ताच्या मुंडाक आलें काडून ताका हांव सारें घालतां. घडयेक ताका फळ जायत ना तर मागीर कातोर. पोंगी जाल्ले बायलेक जेजू बरी कोत्ता. जेजू एका सोनवारा दिसा एका देवस्थानांत शिकोवन दितालो. अवचीत ताचे मुखार दिश्टी पडली 18 वर्सां देंवसारान ओंपांगूल केल्ली एक बायल. ती सामकीच पोंगी जाल्ली आनी तिच्यान तकली उखलून न्हीद उबी रावंक जायनासलें. जेजून तिका पळयली आनी आपणाशी तिका आपोवन हाडून म्हणलें, आगे तुज्या वायटांतली तूं सुटली. आनी ताणें आपले हात तिचे दोरिना फुडें ती सारकी उबी जाली आनी देवाक दिनवासूंक लागली. पूण जेजून शेनवारा दिसा पिडा रोग बरो केलो देखून देवस्थानाचो अधिकारी पिंडोलून असो लोकांक उलोवंक लागलो. वावर करूंक सो दीस दिल्ले आसात. त्या दिसांनी येयात आनी बरीं जावन वचात, सोनवारा दिसा नाका. पोत्तीपाळून सोम्यान ताका म्हणलें, आरे ढोंग्यानो, तुमचे भितरलो जण एकलो दावणेक बांदलोल्या पाड्याक वो गाडवाक सोडून ताका सोनवारा दिसा उदकाक व्हरोना? तर 18 वर्सां देंवचारान बांदून दवरलेली हे आब्राहामाचे धुवेक ह्या सोनवारा दिसा सोडची न्हय आसली? अशें तो म्हणटा आसतना सगल्या ताच्या दुस्मानांक लज जाली. पूण ताच्यो अजापांच्यो कण्यो पळोवन सगल्या लोकांक मोठी खुश जाली. सांसवाच्या बियाची वपर. आनी ताणें म्हणलें, देवाचें राज कित्या सारकें म्हणजे खंयचे वस्तूक हांवें ताची सर करची? तें सांसवाच्या बिया सारकें. एका मनशान तें घेतलें आनी आपल्या पोरसांत रोयलें. तें वाडलें आनी ताचें व्हड झाड जालें आनी वाऱ्या वेल्या सुकण्यांनी येवन ताच्या खांद्यांनी वस्ती केली. खोमीराची वपार. ताणें आनीक एक सांगलें, देवाचें राज कसले वस्तूक सर करूं? तें अशें, एके बायलेन खोमीर घेतलो आनी मोडलोल्या पिठाचीं 3 व्हडलीं मापां धरून तातूंत तो पुरलो आनी सगळेंच पीठ फुगलें. देवाच्या राज्यांत कोण आनी खंयच्यान भितर सोदतलीं? दर एका नोगरांत आनी गांवांत वचून तो शिकोवन दीत जेरुजाल्याची वाट चलयतालो. तेन्ना कोण एकल्यान ताचे लागीं विचारलें, सायबा, सोडवोन जोडूंक पावतलीं तीं थोडींच काय? ताणें तांकां अशी जाप दिली, अशी दारवंटांतल्यान भितर सरूंक जाता तशें वावरात. कित्याक हांव तुमकां सांगतां, जायतीं जाणां भितर वचूंक सोदतलीं, पूण तांच्यान जावचें ना.
घराच्या दोनयान भितर वचून एकदां दार धांपल्या उपरांत तुमी भायर रावन दारार मारून म्हणूंक लागतल्यात, दोनया आमकां दार उगड. आनी तो तुमकां अशें म्हणटलो, तुमी खंयची ती हांव नकलो. तेन्ना तुमी म्हणटल्यात, तुज्या मुर्यान आमी जियेल्याव आनी पियेल्याव आनी आमच्या रस्त्यांचेर तुवें शिकोवन दिल्याय. आनी तो तुमकां सांगतलो, तुमी खंयची ती हांव नकलो. वायट कोत्तल्यानो सगळीं तुमी म्हजे थावन पयस सरात. तेन्ना अब्राहम, इजाक, जाकोब आनी सोमेस प्रवादी देवाच्या राज्यांत आसलले आनी तुमकां भायर उडयल्लीं पळोवन कशी म्हूण तुमी थंय रुदन करून आनी दांत कोरकोरावन आसतल्यात. उदेंती अस्तोमते उत्तरी आनी दक्षिणे थावन लोक येतलो आनी देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसतलो. आनी पळयात, आतां निमाणीं आसात तीं पयलीं जातलीं आनी पयलीं आसात तीं निमाणीं जातलीं. जेजू जेरुजल्या पासत रडटा. तेच घडयेर फारिजेवांतले कांय जाण जेजूक सांगूंक लागले, हांगासरलो भायर सरून वच, तर हेरोद तुजो जीव काडूंक सोदता. आनी ताणें म्हणलें, वचात आनी त्या कोल्याक अशें सांगात, चोत्राय दर, हांव आयज आनी फाल्यां देंवचार काडटां आनी पिड्या रोग बरो कोत्तां आनी तिसऱ्या दिसा म्हजो शेवट जोडटलो. तरी पूण आयज, फाल्यां आनी परवां हांवें चलत रावूंक जाय, तर जेरुजल्या भायर मरूंक एका प्रवाद्याक पुतवना. जेरुजल्या, जेरुजल्या, तूं प्रवाद्यांक जिवेशी मारताय आनी देवान तुजे थंय धाडलोल्यांक फातरायताय. कोमी आपल्या पाकोट्या तोळा आपल्या पिलांक कोत्ता तशें कितले पावटी म्हूण तुज्या भुरग्यां बाळांक एकठांय करूंक हांव आशेतालों, पूण तें तुका नाका जालें. चोत्राय धर, तुमचें घर देव तुमकां सोडून दिता. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय, अशें तुमी म्हणचो वेळ पावसर तुमी म्हाका आनीक पळोवची नात म्हूण हांव तुमकां सांगतां. देवाचें उतर हें.